आम्ही अजून काही युतीच्या बद्दल चर्चा आमची सुरुवातच जावना. कोणे सांगलं जी युती जाता कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स स्टेटमेंट केला न्ही गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीन अजून डेस्क इंचार्जान ऑलरेडी आपल्या क्लिअरन्स दिला म्हणून किंवा ऑलरेडी हे आसा सिग्नल युतीचे संदर्भान अजूनही काँग्रेस पक्षाचो निर्णय जाल्लो ना की काँग्रेस पक्ष युती करतली काय युती करपाना ह्या संदर्भान आमची चर्चा अजून सुरू जाल्ली ना. हांव कालूय उलयलां, आयजूय आमचे इंचार्ज बाब दिनेश गुंडूराव हांचे कडेन उलयलां. कारण कदाचित म्हणलें खबर नासतना कितें डिसिजन जाली काय म्हणून. कारण आमकां पयलीं सांगलेलें ताणें की युती संदर्भान जो कितें निर्णय आसतलो तो गोंयचे सगळे लिडर्स आनी कॅडर हांचे कडेन पयलीं चर्चा जातली. ते चर्चा जाले नंतर युती संदर्भान कितें जें डिसिजन युती करपाची काय ना करपाची जाल्यार कोणाकरी करपाची ह्या संदर्भात अजून सुरवात प्रायमरी जी चर्चा आसा ती चर्चाच आमची सुरू जाल्ली ना. सो ह्या हेजेर युती जाली अशें कोणें म्हणप म्हणल्यार तें चूक. आनी तितून भितर आमचे इंचार्ज दिनेश गुंडूरावाचे गरजे भायर कोणें नांव घेवप म्हणल्यारय ती चूक. काँग्रेस पक्षान अजुनूय युती संदर्भात आमी कांयच सांगलें ना की आमचो जो निर्णय आसा तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेतलें पूण तें लोकल लिडरांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून. म्हाका खबर आसा गोवा फॉरवर्डाची जे हे आसा तो स्टेटमेंट केल्लो तांकां घाई आसा हेजी अलायन्साची. पूण हीच घाई तर ताणें 2017 दाखयल्ली आनी हीच घाई आनी हेच अनावन्समेंट ताणें 2017 जर केल्लें जाल्यार आयज जे गोंयकार सगळे त्रासान पडलेले आसात एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन 16B अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनॉमिक डिजास्टर आमचे कोस्टल रेग्युलेशन जे आसा अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जे गोंयकारां कडेन मुखार आसात ते प्रश्न गोंयकारां कडेन मुखार आसपा नाशिल्ले. काँग्रेस सरकार हो सदांच एक ट्रान्सपरंट सरकार दिला, लोकांक जाय तसलो सरकार दिल्लो आसा. आनीक हे सगळे पार्श्वभुमीचेर गेले 4 वर्सांचो सरकार हो लोकांचो सरकार असो आसता आशिल्लो आनी लोकां विरोधान जितले प्रोजेक्ट जाल्यात लोकांक विरोधान जे निर्णय जाल्यात कारण हे सगळे नरेंद्र मोदी आनी अमित शाहच्या क्रोनीक क्लबाक हेल्प करपाक जाल्ले आसात आनी हे सगळे जावपाक नाशिल्लें. पूण विजय सरदेसायान तेन्ना निर्णय वेगळो घेतलो, आमचे बरोबर येवपाचो घेतलो ना. आनी हेजे नंतर गोंयचें कशें डिस्ट्रक्शन जालें, गोंयची कशी वाट लागली ती आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. तेन्ना आमचे कडेन 17 आमदार आशिल्ले, तेन्ना आमचे बरोबर कोण येवपाक सोदनाशिल्ले. आयज आमचे बरोबर खूब पक्ष येवपाक सोदता, आमचे कडेन फक्त 5 आमदार आसा. पूण काँग्रेस पक्ष म्हणटो हो लोकां भितर रुजलेलो प्रश्न आसा, पक्ष आसा आनी लोकांक जाण आसा की काँग्रेस पक्ष लोकांच्या पोटार केन्नाच पांय दिना. काँग्रेस पक्ष लोकविरोधी कांयच काम करना. काँग्रेस पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर लोकांची प्रगती करपा खातीर लक्ष दिल्लें आसा आनी त्या खातीर लोकांचो विश्वास हो काँग्रेस पक्षाचेर आसा. आनी हेजे मुखारय गोंयचे लोक काँग्रेस पक्षाचेर विश्वास धरून येता त्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक काँग्रेस पक्ष 23 ते 26 आमदार जिखून एक बरो सरकार गोंयच्या लोकांक दितले. मांद्र्या तिकीट दितले काय सचिना कडल्यान फक्त काम करून घेतले काँग्रेसचे? आमचो जो पक्षाचो जो निर्णय आसा तिकेटी संदर्भान जी प्रोसेस आसा ती प्रोसेस आमी एकदम डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसता. ब्लॉक कमिटी नांव पयलीं रिकमेंड करतात, तेजे नंतर डिस्ट्रिक्ट कमिटी वयतली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी PEC धाडटली, PEC तेजे नंतर सेंट्रल कमिटी. गेल्या इलेक्शनान काँग्रेस खूब फाटी आयली मांद्रे मतदारसंघात, कारण कितें? गेल्या त्या इलेक्शनाक काँग्रेस पक्षान मांद्रेच्या लोकांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हरोवन काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराक दिले. पूण काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराक तो लोकांचो मान राखपाक शकलो ना आनी मांद्रेच्या लोकांक दिल्ली दरबारांत व्हरोन कोण म्हणटा 25, कोण म्हणटा 30, कोण म्हणटा 50 कोटीन विकलो आनी विकासाचें नांव तेणी सांगलें. सो मांद्रेक लोकांचो जो विश्वास आशिल्लो तो काँग्रेस पक्षाचेर आशिल्लो. बाय इलेक्शना उपरांत काँग्रेस पक्ष मांद्र्यान खंयच नसलो, त्याच्या उपरांत तो सचिन परबान वयर हाडला आनी तेचेर तुमी अन्याय करतले? जो न्याय आनी अन्याय हे आमी तिकेट डिस्ट्रिब्युशनाक आमी एक जाणीव दवरतले की काँग्रेस पक्षाची जी संघटना आसा त्या संघटना बरोबर आमचो जो एक जनरल लोक कितें म्हणटात, लोकांक कितें जाय आसतलें तो कॅन्डिडेट आमी दितले.
लोकांक सर सध्या यूथ जाय, तुम्ही म्हणतात यूथ पुढे सरपाक जाय आणि तुम्ही युथाक सपोर्ट म्हणजे युथाक तुम्ही चान्स दितले. आमी ऑलरेडी हेजे पयलीं अनावन्स केल्लें आसा की जितले आमी युवकांक प्रोत्साहन दितले, जितली आमची काँग्रेस युवा आसतली तितले लोकांचो विश्वास आमचेर चड येतलो. 70 ते 80% तिकेटी ह्यो युवकांक वयतल्यो जाहीर केल्लें आसा. परत आयज तुमकां सगळ्यांक ह्या युवकांच्या मुखार सांगता की 70 ते 80% नवीन फेसीस आनी युवक आसतले. कमिटीन एक निर्णय घेतला आनी तो लोकांच्या दबावाचेर घेतला, म्हणजे लोकांक जे जाय तो घेतला. ह्या निर्णयाक कोणेच डिफेक्टर जे आसा, डिफेक्टर जाका आमी बिट्रेयल म्हण, जेणी विश्वासघात केलो असले लोकां भितर पक्ष तांकां परत पक्षांक घेवपाना. तेंचे विरुद्ध आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आयज स्पिकरा मुखार फायट करले, तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान गेले, आयज हायकोर्टा मुखार हें पेटिशन आमचें पेंडींग आसा. भाजपाचे आमदार काँग्रेसीन येयल्यार घेतले तुमी? अजून तरी सद्याक आमचो तो त्या हितून हें कांयच ना. तर सध्या क्लीन झाल्या म्हणून सांगले आणि जे कोण असले ते बीजेपीन गेल्लेले असतात. आता भाशणान म्हटलेले असतात तुमचे. एक्चुली योगावंत कितें जालां, काँग्रेस पक्ष खूब निवळ जाल्लो आसा. बरोबर. म्हणजे जे पळय हांगा वचपी, थंय धांवपी, जे पयशा वाटल्यान धांवपी जे लोक आसात आनी जे करप्ट लोक आसात ते सगळे आयज बीजेपीन गेला, हें सगळ्यांक खबर आसा. माविन गुदिन्होक करप्ट म्हणून सर्टिफिकेट कोणें दिल्ली, तेजेर केस कोणें घातलेली? मनोहर पर्रीकरान. ते गेले शुद्धीकरण जालें, तो परत बीजेपीन गेलो. पण परत ते जाय बाबूश मनसुरात हो रेपिस्ट म्हणून कोणें म्हणलेलें? प्रमोद सावंतान सांगलेलें. बायलां आमची सुरक्षीत ना म्हणलेली तेंची महिला मंडळ. आतां ती कशी सुरक्षीत जातले? ते बाबूश मनसुराताचें शुद्धीकरण कशें जालें? तो रेपिस्ट आशिल्लो, तो कसो क्लीन जालो, हें सगळें गोंयच्या लोकांक खबर आसा. तेजे नंतर बाबू कवळेकराचेर मडक्याची रेड घातली, मडक्याच्यो स्लिपी काडल्यो, तेजेर जमनीच्या वेव्हाराचेर केस घातल्यो. तो करप्ट म्हणून सांगलें. कोणें सांगलें? मनोहर पर्रीकरान सांगलें, बीजेपीन सांगलें. आयज त्या करून डेप्युटी CM कोणें केलो? बीजेपीन केलो. बाबू आसगांवकर करप्ट म्हणून मनोहर पर्रीकर बोवाळ मारतालो. आज बाबू आसगांवकर हो BJP बरोबर गेल्लो आसा, तांचो डेप्युटी CM आसा. अशीं जर नांवां घेतलीं जाल्यार असंख्य नांवां कॅबिनेटान तुमकां मेळटलीं, तेंच्या मंत्र्यां भितर मेळटलीं की हे करप्ट म्हणून आमी सांगूंक नाशिल्ले. हे करप्ट आनी रेपिस्ट म्हणून कोणें सांगलेलें? बीजेपीन सांगलेलें. आयज तेच लोक आयज BJP चलयतात. हें आयज गोंयच्या लोकांचें दुर्दैव. Alliance जाल्यार GPCC how is comfortable in sharing the seats? See, I told you that it is not a decision of only me. It is decision of the party. It is a decision of the districts. It is decision of the blocks. And above it, what the people of Goa wants. So we will go by the public, common sentiments of the public. Okay.